दक्षिणेकडेन या दक्षिणेकडेन तर असं जाला की हाय प्रोफायल इलेक्शन जाला एक वटेच्यान काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आरजीचे कॅन्डिडेट आसा थंय बट नॉर्थाक जशी सारकी ट्रायंगुलर सारकी अशी सिच्युएशन दिसता तशी काय सावथाक ना आनीक पल्लवी धेंपे तुम्ही आज सांगतात कमळा मुखार बटन दामात थंय काँग्रेसीचे कांय जाण टॉन्ट मारतात की लॉयल्टी वर्सीस रॉयल्टी म्हणून तुम्ही हो लॉयल्टी वर्सीस रॉयल्टीचो हे हांगा पणजे भोगला आज तुम्ही तांकां कशें सांगतात की हे लॉयल्टी वर्सीस रॉयल्टीज जे आर्ग्युमेंट काडटात ते तो कुशीक दवरा म्हणून ना तुवें हांव ते फक्त ताचेर करूंक ना हांवें पयलें म्हाका फर्स्ट टायम सुद्दां टिकेट डिनाय जाल्ली आनी हांवें पार्टीन कितें सांगलें तेंच एग्री केल्लें हांवें कांय इशू करूंक ना हांवें म्हटलां द रेकॉर्ड पळोवंक जाय म्हणून कॅन्डिडेटाचो कळ्ळें एस्पेशली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंटेड बाय मनोहर पर्रीकार थंय कसले कॅन्डिडेट येता आज आमी सगळे कडेन चिंत्ता की आमकां सगळे पॉलिटिशियन हे सगळे पॉलिटिशियन ते अशें सगळे जाण म्हणटात कोण तरी बरो मनीस येवंक जाय शिकिल्लो मनीस येवंक जाय आनी शिकिल्लो मनीस आयल्या बरोबर तूं कित्याक आयला काय पयली प्रश्न विचारता हेच प्रश्न केन्नाच कोणें खंयच्या क्रिमिनल किंवा गुंड येता ताका विचारूंक ना तूं पयलीं खंय आशिल्लो तुवें कितें हें केलां तो आयलो इलेक्शन थंयच्यान चालू जालें सो हांव इतलेंच म्हणटा की पल्लवी धेंपो हातून ती आतां पार्टीन सिलेक्ट केल्या तांणी कितें तरी एनालिसीस केलें आसतली आय एम नॉट परव्यू टू इट पण हांव म्हणटा आय डोंट हॅव टू बी प्रेजुडिशियल वाय शूड आय बी प्रेजुडिशियल इफ समवन आमी शिकिल्ली मनीस जाय म्हणटा कोणें तरी एंटरप्रिन्युअरशीप केल्या बायल मनीस जाय म्हणटात 1/3 रिजर्वेशन जातलें सगळ्याच जाणके सकयल्यान कशें येतलें एकदम 1/3 जालें बिकॉज MP लेवलार खंयच्यान तरी लॅटरल एंट्री जातली मे बी प्रायम मिनिस्टर हॅज थॉट की फुडल्या खेपे 1/3 येतले रिजर्वेशन आतांच्यानूच थोड्यांक तयार करचें म्हणून आनी अशा सिच्युएशन लॅटरल एंट्री कितल्यो जावं शकता आनी म्हणून जेन्ना मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून गेलो तेन्ना डिफेन्साचे बाबाक कांय खबरूच नाशिल्लें म्हाका ताणें स्वता सांगलां ज्या दीस ओथ घेतल्या तेन्ना आपल्याक रेजिमेंट आनी डिविजन आनी कोर आनी ब्रिगेड हातून कांय फरक खबर ना पण देन ही परफॉर्म न्ही 10 दिसां भितर सो वॉट आय एम सेईंग इज लूक एट द पोटेन्शियल आज ओपोजिशनाचो लिडर म्हणटा की धेंपो ब्रँड इज बिगर म्हणून धेंपो ब्रँड इज पॉझिटिव्ह फॉर गोवा तूं मान्य करता तांणी फुटबॉलान खूब काम स्पोर्ट्सान खूब काम केलां फिलॅन्थ्रोपीन सोशल सर्विसीन काम केलां मातृछाया आसा अनेक एज्युकेशन इन्स्टिट्युशनान काम केलां हांव पयर एका लग्नाक गेल्लो आमच्याच कार्यकर्त्याच्या कुंकळे गणपती बालाजी देवस्थान लायनीक रावल्यार अशें वयर पळयलें जाल्यार हॉल आशिल्लो देंप्याच्या नांवाचो सगळेच बिझनेसमॅन हें करना खुबशे बिझनेसीन म्हणटात की आपणें टॅक्स फारीक केलो आनी जालो आपलें माय डील इज डन आपणें टॅक्स फारीक केला पण हांगा जाणें सोशल हातून जर काम केलां जाल्यार आय डोंट हॅव टू बी प्रेजुडिशियल एक आरोप म्हणटा की इतले सारके श्रीमंताक तुगेले गरिबांचे प्रश्न कशे कळटाले ना ते हाचेर ग्रावंडार वचून ते प्रूव करचेच पडटलें पण वॉट आय एम सेईंग इज कोणें जर गोंया खातीर इतलें हें केलां आनी ताका दिसता प्रत्येक मनीस म्हज्या प्रमाणे पल्लवी धेंपो आनी श्रीनिवास धेंपो त्या लेवलीर पावलेकूच एवरीथींग इज नॉट जस्ट बिझनेस म्हणजे ताणें MP लॅडांतल्यान केला म्हणून ताणें स्वताच्या पयशांनी केल्या सो इट्स नॉट जस्ट बिझनेस कळ्ळें न्ही खंय तरी प्रत्येकाक दिसता की गोंयचें रीण आसा आपल्याचेर आनी ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यान फारीक करता आज हांव म्हणटा गोंया सारक्या राज्याक थंय वेट पॉलिटिकल वेट ना मनोहर पर्रीकर थंय गेलो डिफेन्स मिनिस्टर ताका वेट आयले कित्याक ही हॅज वर्कड इन द पार्टी फॉर लाँग टायम आनी म्हणून ताची ओळख आशिल्ली सगळ्यां कडेन आनी म्हणून इतले फंड्स येवपाक शकले सो ते वेट आशिल्ले आज ब्रँड धेंपो जर गोंयाक रिप्रेझेंट करता वुडंट बी इट पॉझिटिव्ह सो हांव म्हणटा इट्स अ पॉझिटिव्ह नॅक्स्ट खेपे जेन्ना ती परत वतली लोकां फुडें तेन्ना परफॉर्मन्स दाखोवचीच पडटली दॅट इज अंडरस्टूड सो म्हणून हांव सांगता इट्स अ पॉझिटिव्ह थींग प्रायम मिनिस्टरान स्वता बायलांक फुडें हाडपा खातीर केला आनी म्हणून त्या पॉझिटिव्ह हातून हांव म्हजो स्टेटेड गोल सांगताच की मोदी सरकार परत येवंक जाय फॉर द सेक ऑफ द नेशन